सो गाईस पळत फुल पॉवर सारखी हमरील सांगा तुम्ही पोहू शकता येल्लोला असा बर्गर दे मार्को गँग फायनली जस्ट माय ब्रो गाईस हे पहा हेवटेन तुम्ही पळोवंक शकता पावसान हांगासर केल्लो आसा काळोख आयजूय पावस पडटलो असो दिसता सकाळी पळयात कितलो पावस पडलेलो तो हांगासर अजून ओले आसा हे पळयात आनी हे वाशे न्हू म्हाजे भायरूच आसा ते म्हाका भितर घालपाक जाय आसले म्हाजे कडेन काय उकला ना ते खूब हेवी आसा हांव बाबडे आसा सारके बारीक कितें म्हणटात सारकें न्हू कोणाक तरी हाडटा आनी वांगडा मागीर मेळोन हे भितर घालता वाशे ना जाल्यार वाशे जातले पिड्ड्यार अरे ह्या आनी फॅनाक कितें जाला असो कसो आवाज करता कूक 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 पळयात ही हरशीं हेका न्हू आमी गेल्या फावटी ते कितें घालतात पळय कितें ते कॅपेसिटर तो घातलेलो तरी हो फॅन आवाज करता आनी मागीर अर्द्या वरान बंद पडटलो गायज आतां तुमी पळोवंक शकतात आमी आयज येयलेली आसा म्हापसाक परत खावपाक आनी अवीक घालपाक टोपी सो हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशी आसात तुमी देवाच्या कृपेन सगळी बरी आसतली अशें मागता आयज येयल्लो आसा हांव म्हापसा एक स्पेशल जाग्यार हेजें लोकेशन आनी हेजी डिटेल्स तुमकां रेस्टॉरंटाची हे जे कॅफे आसा खबर आसा तेजे डिटेल्स तुमकां मागीर घालता पण आयज आमी कितें ऑर्डर केला कितें ना तें तुमकां दाखयता गॅस वाडले रे बाबा म्हाजे आनी बेस्ट प्लेस आमी दोन फावटी येयलेली हांगासर आमकां मेळोंक नासलें जेन्ना क्लोज जाताले तेन्ना आमी पावतालीं बट फायनली आमकां आयज हांगासर टेस्ट करपाक मेळलेलें आसा दीस प्लेस इज ब्युटिफूल हांगचो सेटअप बेस्ट आसा तुमकां दाखयता पळय कशें कितें आहा तें पळय काय बरें सेटअप केला तेंच्यांनी जोरको आनी नांवूय बरें घातलां पळय कितें म्हणूंक सोदता तूं ह्या प्लेसी बद्दल सेटअप बरो केला आनी आतां आमकां जेवण टेस्ट करपाक जाय पळय गूड वायब्स ओनली आनी हांगासर काय बरें केलां तेंच्यांनी आनी हांगासर पळय पार्किंगूय बरी आसा तेंकां सो तुमकां आतां डायरेक्टली फूड ट्राय करता तेंचे आमी कितें ऑर्डर केलां पळय तें आनी तुमकां सांगता तेंच्या मेनूचेर पळय कितें कितें आहा पास्ता आसा सँडविचीस आसा बर्गर आसा फ्रायज आसा व्रॅप्स आसा गार्लीक ब्रेड आहा नाचोस मॅगी पिझ्झा मोमोज कुल्लड आनी पळय कितें कितें आहा पळय मॉजिटो आहा पळय आनी कितें कितें आहा टू गूड सारकें हे पळय एड फ्लोट 30 मायनस ओनली एन एड चॅक्टर 30 ओनली आनी हे पळय कितें कितें आहा तें हांगा हेजेर पळय हे सगळे कॉम्बोज अशे स्पायसी साल्सा बर्गर हे पळय हे घे म्हणून आहा बाय वन गेट वन फ्री आनी कितें कितें खूब कितें कितें आहा तेजेर पळय हे तुमी सगळे ट्राय करूं शकता पळय ओनली एट सर्को ब्रँड आक तूं कितें कितें खावंक सोदता हितूंतलें इतले पोट्ट जे आसा काय काय सांगा तुम्ही पळोवंक शकता येल्लोलो आसा बर्गर फूल पॉवर सारको आनी पळय खंय तें उजो चल आतां आमी पयलीं एक बर्गर ट्राय करया चल खावन दाखय कसो आहा तो चड बरो आहा पळय सो बर्गर घेतला एंड सो लेट्स ट्राय बर्गर वयस काय बरो दिसता पळय ग्लास पळोवपाक आतां तुमी गॅस करा आनी कॉमेंट सेक्शनान सांगा आमकां हे कितें घेतला पळय तें आमी लेट्स सी हेज्या वयल्यान कळटलें हांगा कोण कोण पावला पळय तो हे पळय सो एनी गॅसीस गायज कोण जावं शकता हें कितें ऑर्डर केला तें पळोवया लेट्स सी हांगा कोण येता न्हू ते विजिटर्स जाणा आसतले कितें पळय तें न्हू
बर्गर काबार मोव फिनिश एका झटक्यान आता कितें केलं ऑर्डर सँडविच कसली गो आता मातशे वक्तान येतली त्यांना कसली कसली आणि मातशे वक्तान येतली त्यांना पळयात तुम्ही म्हणजे तुका नाव येईना आम्ही केलो बर्गर काबार आता हेजें नांव तुमकां कितें तें सांगता रोज पॅटल्स आनी खूब बरो टेस्ट आयलो रोज पॅटल्स आनी हेजें कितें तें तुमी कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा वयस पळय काय बरी आहा सँडवीच टू गुड सारकी तुमकां ओपन करून दाखोवया पळय अमेझींग यम्मी 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 लुक्स यम्मी एंड श्युअरली गोना टेस्ट यम्मी नको करूया मसालो चल मरे सो गायस पळयात फुल पावर सारखी हमरील उजो उजो ही पळय उजो केदी पळय गाडी आनी हेजे पळय हेजो फुडलो टायर हांगाच पेरून दिसता आनी हेजी हायट पळय केदी आहा ती गायस हे पळय हे गाडयेची हायट पळया केदी आहा ती आनी गाडी पळय केदी दिसता म्हाजी आनी पळय फुल पावर उजो सारको हमर H2 हमर H3 बरी दिसना H2 सोदीत बरी दिसता आनी रेअर ऑफ द रेअर गाडी सारकी कोणाक खबर आहा तेका खबर आहा लिटराक कितली वयता खबर आहा फक्त 1 किलोमीटर हा ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता सायलेन्सराचे कितें हाल जाल्या पळय ते अप्रिलियाचे हे पळय पयले सो आतां गरम आहा सॉलीड हांव आत्तां येयला न्हू सो हेका आतां रिस्टोर करता परत आसलो तो शोरूम कंडिशनान पूण हेच्या पयलीं तेका मातसो न्हू फायलींग पेपर घेवन घासचो पडटलो पळय हो ओके सो रावता मातसो थंड जावन न्ही न्हू हे पळय हितून घासूंक जाय बरो स्मूथ जावंक जाय सरफेस नाल्यार बरो जावचो ना तो सायलेन्सर बरो गरम आहा पळय कितें आहा गाडी तुमी नितळ दवरतात न्हू जाल्यार आख्खे वाटेन नितळ दवरपाची बेश्टे दिल्ले इल्ले दवरपाचें ना फूल प्रॉपर सारकी अप टू डेट आसूंक जाय गाडी मनशाची गाडी जितली तुमी बरी कुयदाद घेतली गाडी तुमची कुयदाद घेतली वाटेर खंय बंद पडची ना टायम टू टायम सर्वीस करूंक जाय हे गाडयेक म्हाका आतां 8 वर्सां जाली 8 वर्सान हांव सायलेन्सर रेस्टोर करता पळय हांगासर आसता पळय जालें आतां तेका मास्किंग टेपीन मास्क करूंक जाय ओके सो गायज तुमी पळोवंक शकता हांवें सायलेन्सर न्हू फूल मास्किंग केल्लो आसा पळय नट बोल्ट बीन आनी बाकीचे सगळे हायड केल्लेले आसा कित्याक एक्सेस तेजेर उसोंक जायना म्हणून आनी एका बरो फायल केल्लो आसा घासला पळय दिसता तुमकां न्हू आतां हेका नेक्स्ट स्टेप करतलो हांव पळय हो हीट रेजिस्टंट हो ना जाल्यार आनी कसलो मारीत जाल्यार सायलेन्सर पिड्यार जातलो पळय ओके सो हांवें सगळे पेपर काडल्या पळय मास्किंग केल्लेले ते ओके एज गुड एज ब्रँड न्यू आनी तेका मातसो सुकपाक दिवपाचो दर एक हार्डली 15 मिनिट्स हांवें अजून तेका सुकपाक टायमूच दिवंक ना 2 मिनटां जालीं करून ओके सो दीस इज हाव इट लुक्स आनी असो तो रेस्टोर करतात
इन अ गुड अँड प्रॉपर वे पळयात ओके नीट अँड क्लीन. सो तो आता रेस्टोर जालो. हेच्या उपरांत आनी एक येतलो, हेका मॅट क्लियर कोड येतलो. तो मागीर हांव मागीर मारता आनी एका वरा उपरांत आनी तुमकां मागीर दाखयता. फूल फायनल रिजल्ट दाखयता डायरेक्ट आफ्टर रेस्टोरेशन. हेजेर आतां माती उसवया पळय कितलो चकचकीत दिसता पळय पळया पळय. म्हाका बारीक बारीक खूब मॅटर करता गाडयेचे, नाल्यार गाडी चलोवपाची फील येयना यू नो. चला लेट्स डू इट. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आमी आसा आतां फेरी बोटीन. अरे कल्लो घालाय तुझी तांबडो तांबडो बटाट ओके गायज फायनली आमी पावलेली आसा घरा आनी आयज केल्लो आसा आमी फूल पावर ब्लास्ट. आनी आमी गेल्लेली म्हापसा एका प्लेसीचेर बर्गर आनी कितें म्हणटा ते सँडवीच आनी आमी मोहितो केल्लो ऑर्डर आनी त्या मोहितोक हांव म्हणटा मोजिटो. बट टू बी ऑनेस्ट आमी आयज पर्यंत केन्नाच अशें म्हणूंक ना. तेंचे जेवण बर्गर आनी तो हे कितें म्हणटा ते आमचे कितें आसलें ते सँडवीच वॉज अमेझींग ओके. बट तो मोहितो आसलो पळय नॉट वर्थ. इतना बड़ा ग्लास ओके, उसमें इतना आइस, इतनी ही सोडा आनी इतलेच सिरप सकयल हे केला धवळा. मातशें स्ट्रॉवान ओडले न्हू का ते बरें लागताले आनी मातशें पळय इतलें न्हू इतलेच ओडले न्हू स्ट्रॉवान बरें लागताले आनी मागीर आयसाचो सगळो हे कंजूसपणा. आनी पयशे खूब घेतले डबल टिबल. ते टिश्यू पेपर मागलो जाल्यार एक दिवप, परत मागचो पडटालो एक दिगो, परत आनी एक दिता, परत टिश्यू पेपर मागलो परत आनी एक. ते कितें करता टिश्यू पेपर कितें करूंक जाय हितून घालून थंय दवरूंक जाय. परत परत ते कस्टमराक विचारचें पडोंक जायना कितें आनी एक दी आनी एक दी आनी एक दी करून ओके. सो दॅट इज टोटली रॉंग. बट फूड वॉज रियली अमेझींग. बेस्ट आसलो बर्गर बेस्ट आसलो. मागीर बाकीचे सगळे बरें आसले न्हू गा. तुका लायक सांग ना. ओके नॉट बॅड नॉट गुड बट येस आमकां न्हू खूब खूब बऱ्यो बऱ्यो मॅसेजी येयल्ल्यो आसा. सिद्धार्थाची आमची कॉमेडी व्हिडिओ सगळ्यांक आवडलेली आसा. आनी प्लस मेन म्हणटा पळय ते मिश्कूक आमच्या खूब फॅन फॉलोवींग आमचे यूट्यूब फॅन फॉलोविंगान न्हू ताका तेंडल्यांचे पापडे न्हू ऑर्डर दिल्ल्यो आसा. थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता हांव सगळ्या यूट्यूब फॅमिलीक की तुमी आमच्या गोंयकारांक न्हू सपोर्ट करतात म्हणून. बारीक जावं इल्लें हें जावं पूण एटलीस्ट समथींग न्हू. कितें म्हणटात तूं धर मोबायल हात दुखलो म्हाजो. पळय गायज तुमकां एक सांगपाक सोदता की आमचे जे यूथ आसता ते कितें तरी करपाक फुडें सरता न्हू ताका न्हू सदांच सपोर्ट दिवंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता सांग डिमोटिवेट जाता न्हू. खरेंच जाता. हांव फकाणां करिना खरेंच सांगता. डिमोटिवेट जातात मागीर बरें करून म्हणटात ते कांय जायना. मागीर तांकां मागीर दुसरो तेंचो फ्रेंड गावता तो कुस्को आसता तो तांकां सांगता अरे बरें करून कांय जायना मातशें वायट लायनीन यो पळय कितें जाता तें बेस्ट जाता. तूं जाय तसली गाडी बी घेवन भोंवपी हें करपी तें करपी तशें सांगता मागीर ते वायट लायनीन वयता. एक्झॅक्टली. आनी हेच म्हणून हांव तुमकां परत एकदां इन्फॉर्म करूंक सोदता म्हाजी RX 100ची हंट आजून चालू आसा. सो जो कोणी म्हाका इंट्रस्टेड आहा आपणाची RX 100 जावं 135 जावं 5 स्पीड खळटाऱ्या कंडिशनान पासून विकपाक सोदता जाल्यार प्लीज भावानो आनी भयणानो म्हाका उगडास करा न्हू. अशें चिंतो नाका की कशें म्हणून अवीक सांगू आमची जर गाडी सारकीच खटारी आहा म्हाका तशीच जाय खटारीच जाय गाडी. म्हाका ती करपाक जाय. म्हाका एक फील येवंक जाय बाबा हांवें केल्या ती कोणाची घेवन चलोवंक ना तशें न्हू. अशीच पावसान बिवसान उडयल्लेली आसा जशी पासून अशी जी हांवें केल्या पळय हेज्याकून बरी हांव RX करतलो इतली गॅरंटी आसा म्हाका. सो प्लीज म्हाका सजेस्ट करा. आनी आमचे व्हिडिओज तुमकां आवडटा जाल्यार आमच्या व्हिडिओक लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका न्हू. तुमी आमचे व्हिडिओ न्हू सगळ्यांक शेअर करात सगळ्यांक. मागीर हांव तुमकां एक एक बाटली तेल दितलें. तेल दितले खड्ड्याक काडपाक काय आमच्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्राईब करपाचें काम तुमचें. आनी हालीं खूब गरमी जाता, थोडेच दीस उरल्या मागीर पावस पडपाचो आसा. पावस पडटा ऑलरेडी. सो आमी चिंतला की आउटडोर खंय तरी परत एकदां न्हावपाक वयतली. सो लेट्स सी.
आणि चॅनलाचेर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्राईब करा कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कसे असता पळय ते मेळटा तुमकां नवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ टिल दॅन टाटा गुड नाईट बाय 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 बाय